प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज संक्रार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 25वा विस्वर वड 1 ते 13 पर्यंत। मॅथ्यू चॅप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। दांकवारी आपले दिवले घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो। तांकां घडलें तशें सुर्गीच्या राजान जातलें। तांचे मदल्यो 5 पिसाट आनी 5 शाण्यो आसल्यो। 5 पिसाट आंकवारींनी दिवल्यो घेतल्यो, पूण आपणा बरोबर तेल घेवंक ना। शाण्यांनी दिवल्यां बरोबर आपल्या शिंशल्यांनी तेलूय व्हेलें। नवऱ्याक उशीर जालो आनी त्यो सगल्यो जेवंक लागल्यो आनी न्हिदल्यो। पूण मदयानीर असो आवाज जालो, हो पळय नवरो, ताका येवकार दिवंक वचा। तेन्ना त्यो सगल्यो आंकवारी जाग्यो जाल्यो आनी आपल्या दिवल्या वाती तयार करूंक लागल्यो। पिसाटांनी शाण्यांक म्हणलें, तुमचें इल्लें तेल आमकां दियात, आमच्यो दिव्यो पालोतात। पूण शाण्यांनी अशी जाप दिली, तुमकां आनी आमकां तितलें आसचें ना। विकतेल्यागेर वचात आनी तुमकां विकतें घेयात, हेंच ओरीक बरें। त्यो तेल विकतें घेवंक वेतात म्हणसर नवरो पावलो। तयार आसलेल्यो त्यो आंकवारी ताचे बरोबर काजरा वसल्यांत भितर गेल्यो आनी दार बंद केलें। शेकीन दुसरी आंकवाऱ्यो पावल्यो आनी म्हणूंक लागल्यो, सायबा सायबा, आमकां दार उगड। पूण ताणें जाप दिली, हांव तुमकां खरेपणीन सांगतां, हांव तुमकां ओळखना। म्हणटच जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत। प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी आतांच वाचलां तातूंत जेजू 10 आंकवाराची वोपार घालता। आनी आयज तो पयले वडीन कितें म्हणटा, 10 आंकवार आपल्यो दिवल्यो घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरल्यो। तांकां घडलें तशें सर्गीचें राजान जातलें। बाबणीनो, ह्या 10 आंकवारीची वोपार आमी कितलीं वर्सां आयकत आसा। आनी बाबणीनो, जेजू आयज आमकां सांगता, त्या 10 आंकवारीन आपल्यो दिवल्यो घेवन नवऱ्याक येवकार दिवंक भायर सरलेले भाशेन सर्गीचे राजान जातलें। म्हणजे कितें? ह्यो 10 आंकवारी ज्यो आसल्यो तांचे मदें 5 हुशार आसल्यो आनी 5 पिश्यो आंकवार आसल्यो। म्हणटच ह्यो ज्यो आंकवारी आसल्यो, 10 आंकवारी, त्यो सगल्यो आतां कोणाची वाट पळोवन आसली? ती आपल्या नवऱ्याची वाट पळोवन आसली। आनी आयज बाबणीनो, ह्यो 10 आंकवार बायल्यो जावन आसा इग्रोजमात आनी नवरो जावन आसा जेजू। म्हणटच इग्रोजमात आतां जेजूची वाट पळोवन आसात। आमी खरेपणी जेजूची वाट पळोवन ना जाल्यार आमी ह्या संवसाराच्या लोकां भाशेन आसतले। म्हणटच ह्या 10 आंकवारी मदें बाबणीनो, 10 आंकवारी मदें सगल्यो 10 आंकवारी नवऱ्याची वाट पळोवन आसली। पूण हें जे आमकां सजमणी मेळपाक एकदम गरजेचें, ज्यो 5 आंकवारी आसल्यो तांचो संबंद जेजूशी घट आसलो। तांचे कडेन पवित्र आत्मो आसलो। ती फकत धर्म करिनासली, ती देवाचें उतर आयकताली, देवाचें उतर पाळटाली। जे पवित्र आत्मो सांगतालो तेच करताली। ती हाच्यो खबरो ताच्यो खबरो, हाचो शेरमां ताचो शेरमां, ह्यो काणयो त्यो काणयो आयकनासली। ती फकत देवाचें उतर आयकताली, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलताली। बाबणीनो, जो कोणा कडेन पवित्र आत्मो आहा, पवित्र आत्मो सदांच देवाचें उतर उलयता। पवित्र आत्मो आमकां फकत देवाचें उतर सांगता, कित्याक देवाचें उतर आनी पवित्र आत्मो एक जावन आसा। जेजून आमकां सांगलां, जुवाचो 6 विस्वर वड 60 आनी 3, तो म्हणटा, म्हजें उतर जावन आसा आत्मो। म्हणजे जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता तो फकत देवाचें उतर सांगता। म्हणटच बाबणीनो, जे कितें आमी देवाच्या उतराचेर देवाच्या उतरा प्रमाणे आयकना, ते जावन आसा एक फट, ती जावन आसा काणी। आनी बाबणीनो, जो कोण पवित्र आत्म्याच्या आदारान आपलें जिवीत सारता, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता,
फकत देवाच्या उतरा प्रमाणे न्हय, पूण देवाचें उतर आनी पवित्र आत्म्या उदेशी तें उतर सारता आनी उतर तें पाळटा, तो खरेपणी आतां ह्या 5 हुशार व जाणवायेन बोललेले आंकवारी भाशेन म्हणटच जी 5 पिशी आंकवार आसली ती फकत धर्म करताली, सगळे मागणे करताली, जे करूंक जाय ते देवास्पण करताली, पूण ती देवाचें उतर पाळिनासली, देवाच्या उतरा प्रमाणे करिनासली, ती फकत धर्म करताली, जे सांगतात तांकां तितलेंच करताली, तांचो समूह पवित्र आत्म्याशी नासलो, तांचो समूह उतराशी नासलो, ती केन्नाच उतर आयकनासली, उतर आयकलें बिश्टी काणी कही आयकली, एका कानान आयकलें दुसऱ्या कानान सोडलें, आनी भाव भयणीनो ही पिशी आंकवार बायली आतां कितें जाता तांकां, ती हुशार आंकवार बरोबर न्हिदतात, कित्याक उशीर जाता न्हवऱ्याक येवपाक, आनी शेकी कितें जाता रातीक न्हवरो येता, न्हवरो येना फुडें जी 5 हुशार आंकवार आसली ती आतां लग्नाच्या जेवणाक येतात न्हवऱ्या बरोबर, पूण त्या वेळार जी पिशी आसली, जी खरेपणी धर्मान बुडलेली पूण ताचो संबंद जेजूशी नासलो, पवित्र आत्म्याशी नासलो, ती आतां वेतात देवाचें उतर आयकपाक, ती आतां वेतात खंयचर तेल हाडपाक, तेल कितें पवित्र आत्म्याचें तेल, पवित्र आत्म्याची जाणवार, पवित्र आत्म्याची कृपा, आनी भाव भयणीनो शिकी ती वेतात, पूण जेन्ना ही हुशार आंकवार ही वेतात न्हवऱ्या बरोबर, न्हवरो दार बंद करता, ज्या जाग्यार लग्नाचें फेस्त आसलें थंयसर तो दार बंद करता, आनी आतां ही पिशी आंकवारी वेतात, सगळें उतर शिकतात, सगळी तयारी करतात, आनी आतां परतून येतात आनी दारार मारतात, पूण भाव भयणीनो न्हवरो दार उक्तें करिना, कित्याक आतां उशीर जाला, तें सासणाक तें दार बंद जालां. म्हणटच भाव भयणीनो जेजू शेकी कितें म्हणटा 13वी वळीन, तो म्हणटो जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हण घडी तुमी नकळत. म्हणटच भाव भयणीनो आतां वेळ आसा जाल्यार आमी सगळें सोडून पयली आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर पवित्र आत्म्याच्या आदारान करपाक एकदम गरजेचें. ना तर भाव भयणीनो आमी फकत आयताराच्या दिसा वेतल्या, थोडो तेर्स करतल्या, थोडें कितें देवस्पण करतल्या, थोडी कितें लादाई करतल्या, थोडी कितें नोवेनां करतल्या, पूण खरेपणी आमचो संबंद जेजूशी आसचो ना, आमी पवित्र आत्म्याच्या आदारान चलचे ना, आनी आमी सासणाच्या सासणाक कोणान पावंक वेतल्या, कित्याक आमचो संबंद जेजूशी नासलो. आतां वेळ आसा जाल्यार आमी देवाच्या उतरान रिगून रावया. खरेपणी जी उतरां जेजून आमकां सांगल्यान म्हणटा जागृत रावात, कित्याक दीस न्हय म्हूण घडी तुमी नकळत. तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता, आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयतां.